उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक एका दर्शनांत आयकोंक मेळ्ळें. भियेनाका अब्रामा, हांव तुजी डाल, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो. अब्रामान जाप दिली, देवा, म्हज्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नात, आनी दामस्काचो एलियाजर म्हजो दायजी जातलो. आनी अब्राहमान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय. म्हजो एक गरसाकोर म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकोंक मेळ्ळें, तो तुजो दायजी जावचो ना, बगार, तुजोच पूत दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्पोर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबाक दिश्ट लाय, आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेंद्रा मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हणलें, हेच परी तुजी संतत जातली. अब्रामान सर्वेस्पराक सतमानलो, आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हूण लेखून आयलें. आपणें सांगिल्ले प्रमाणें सर्वेस्परान साराचेर दया दवरली, आनी ताणें तिका दिल्ली भासावणी पाळली. सारा गर्भेस्त जाली, आनी सर्वेस्परान नेमलेलो वेळ येताना ती प्रसूत जाली. आनी अब्राहमाक ताचे उतार प्रायेर एक चिरक्या भुरग्याक तिणें दिलो. सारा उदेशी आपणाक जल्मल्ल्या पुताक अब्राहमान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पर सामसो देव, ताका सदां घाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पर सामसो देव, ताका सदां घाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाकणा ताचें नांव हर्सिया, परजा मदें ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगलीक उसारा, ताची सर्महत कार्यां वर्णिया. सर्वेस्पर सामसो देव, ताका सदां घाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. सर्वेस्पर सामसो देव, ताका सदां घाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततेच्यानो. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. सर्वेस्पर सामसो देव, ताका
ताका सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणे केल्ल्या बासवणेचो 1000 तकल्या पर्यंत, ताणे केल्ल्या सोल्याचो सदां काळ ताका उगडास आसा. ताणे अब्राहमा सवे केल्लो करार, इसाकाक सपूत घाल दिल्ली भास दिसती. सर्वेस्पर सामचो देव ताका सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पर सामचो देव ताका सदां काळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं ते एब्राहमान देवाच्या ताल्याक पालो दिलो आनी आपल्याक दायजेचे मेलचो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो. आपले खंय वेचे म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवींच साराक गर्भे जावची सकत मेळ्ळी. आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसवणी दिल्या देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भावार्थांक लागून मोरूंक लागीं पावलेल्या एका मनशातावन मोलबा वयली नेखेत्रां बरी आनी दर्यावेलेची रेवे बरी मेजूंक जाय नातली तितली संतत उब जाली. अब्राहम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेल्यार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. बसवण्यो ताका लाभलेल्यो जाल्यारय आपल्या एकाच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयांत देवान म्हळें, इसाका मुखांत तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ल्या बरी तो ताका पाटी मेळ्ळो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरो तुमचे सवय आसूं, तुमचेय सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ए सोम्या. मैजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मलो एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आशिल्ले कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फर्मायल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारवे पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलें. त्या वेळार सिमिया नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो. नितीवन आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तो देवाळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार शिमयान त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणूं लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर प्रजा मुखार तुवें तयार केल्ली दिवो अणभवर्त्यांक उजवाड दिवची आनी महिमा तुज्या परजे इस्रायलाची. सिमियोन बाळका विशयान सांगले संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मे जाली. तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी तांचे आवयक मरियेक ताणें म्हळें, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त करचो नेमला आनी दूख एक दारीच्या तलवारी बरी तुजे काळीज पापसितले. ओ बाळक, इस्रायलान
साबारां पडोवंक आनी साबारां उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिन्नां भायर पडटली. थंय आण्णा नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती अशेर कुळयेची, धूव पानवेलेची. ती आतां चड उतार प्रायाची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाच्या सडोणीची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शस्त्रा प्रकार करूंक आसले ते सक्कट आनी कन जातच गलिऱ्यांतल्या आपल्या नजरे शहराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडून येता, घटमूट जायत आयलो आनी जानवयान भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, एक फामाद बरयणार अशें सांगता, तुजे लागीं जायती आस्त आसा म्हूण चिंतया. तुजे लागीं जायतें शिकप आसा. तुजे लागीं तुवें जायतें आपणायलां. तुका समाजांत व्हडतो स्थान मन आसा. जर तुजे लागीं कुटब ना, तूं दुबळो. जर तुजे लागीं कुटब ना, दुबळो. पोर एक स्त्री आपणाची बोगणां ह्या रितीन उसार नासली. फादर, हांव लगभग 3-4 भुरग्यांक सांबाळटां. पूण म्हज्या घरा फाटीं येता आसतना हांव एक सुरी. म्हजें कुटब ना. आपणाचें दूख ती सांगून आसली. तशें म्हळ्यार कुटब देवाचें वर्तें देणें. त्या पासून आज इगज माता, पवित्र इगज माता भगेन कुटुंबाचें फेस्त 10 वाज्यान आचरण करता आनी म्हणटा, आपले एक क्रिस्ती कुटुंबां नाजरेंतल्या भगेन कुटुंबा वरी जायचें म्हूण आशेता आनी ह्या प्रमाणे आमकां सदांच शिकोवन दिता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, थोडो वेळ आयच्या वाचपाचेर आनी ह्या भगेन कुटुंबाचेर आमी नियाळ करया. देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा कुटुंब. हांव धैर्यान सांगता, कित्याक हांव एका कुटुंबांत जल्मला, तुमी एका कुटुंबांत जल्मला. जेन्ना आमी एका कुटुंबांत जल्मत आसतना आमकां एक अस्मिताय आसा. वी हॅव एन एक्झिस्टन्स. कित्याक म्हळ्यार एका कुटुंबांत जल्मत आसतना म्हणटा, तूं ताचो पूत गी, तूं ताची धूव गी, ह्या कुटुंबांतलें गी, डिसोजा गेल्या कुटुंबांतलें गी, पिंटो गेल्या कुटुंबांतलें गी, आनी खंयच्या कुटुंबांतलें आमी नांवान आपयता. जर कुटुंबांतल्या व्यक्तीक खालें म्हणटा, तूं अनाथ गी. केदें व्हरतें भाग, केदें व्हरतें भाग सर्वेस्पर देवान आमकां दिलां. आमी चिंतूंक ना, आमी सारले ना, पूण आमच्या भोऱ्यापणा खातीर आमकां एक कुटुंबांत जल्म दिला. ताच्या किसडीत एका क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिला. कित्याक देव एका कुटुंबांत जियेता. त्या पासून कुटुंबाची ग्रेस काय देवाक कळीत आसा. त्या पासून ताच्या पुताक एका कुटुंबांत ताणें जल्म दिलो. आनी त्या पासून आमकां सगळ्यांक एक कर्तव्य आसा. देवान दिल्लें आमचें कुटुंब सांबाळच्याक, वागोवच्याक आनी ह्या कुटुंबांत असल्या एकल्यांक एक दीस सर्वेस्परा देवा मुखार उबें करून तांचें साल्वासांव जोडचे खातीर आज आमकां आयची लितुर्जी आपयता. कितें आसा भगेन कुटुंबांत? थंय आसा जुजे, थंय आसा मोरी आनी थंय आसा जेजू. जुजे कितें करता? कितें सांगता आमकां जुजे? एक जबाबदारी दादलो जावन, बापय जावन जें कितें देवान सांगलें तो करता आनी आपणाच्या कुटुंबाक जबाबदारी कितें म्हूण शिकयता. कुटुंब एक खेळ न्ही. कुटुंब जस्ट आसा बरें जिवनचें न्ही. कुटुंब एक जबाबदारी. कशें जुजे बापान आपणाची जबाबदारी हाती घेतली आनी आपणाच्या कुटुंबाक एका संगतीनी जेन्ना तो आंज बडू येवन ताका स्वप्न सांगतना इज्रायलाक इजिप्ताक गेलो, इजिप्तान फाटीं आयलो. एका कश्ट आनी अनवरांनी आपले ताणें आपणाची जबाबदारी सांबाळली आनी ती जबाबदारी सांबाळली ताणें मात न्ही, आपणाच्या पत्नी मोरयेक आनी जेजूक ताणें शिकयलें. कित्याक वडिलां पळोवन भुरगीं शिकतात.
दुसरें थंय आसा मोरी. मोरी कितें करता? आपले मोरी आपणाच्या मोगाच्या हुबेंत सगळ्या बागेन कुटुंबाक वेंग मारता आनी सांबाळटा. एक याजक एक घरांत व्हंकल बेंजार एक घर बेंजार करता आसतना घरांत व्हंकल जाता आसतना त्या घरच्या स्त्रियेक दिंबेर पड म्हणटा आनी पयलें सांगता आळे बाया स्त्रिये तूं पयलें माग. आनी उपरांत तो याजक त्या स्त्रियेक उठयता आपणाच्या हातांत दिवो दिता आनी दिवो वचून आल्तारेर पेटोवन सांगता स्त्रिये ह्या उज्याच्या धावे भशेन तुवें तुज्या कुटुंबाक सांजेचें आनी सकाळीं एका कोंब्येच्या पाकाट्यान एकठांय करून देवाची वळो कितें देवाची कुशी कितें म्हणून तुवें शिकोवंक जाय. आनी आपले तुजें हें कर्तव्य जावन आसा. आनी जशें तूं मागण्यांत कुटुंबाक सांगात हाडटाय देवा मुखार उबें करताय तुजें कुटुंब सदांच देवा मुखार रावतलें आनी संतोशान जियेतलें. मागण्याच्या उबेंत कुटुंबाक दवरचें पयलें काम मोरी करता आनी आपणाची देवाची खुशी करूंक आपणाच्या पुताक ती पाठींबोर दिता. थंय आसा जेजू आमचो सोडवणदार. जें कितें ताच्या बापायन झुजेन केलें ताच्या आवयन मोरी मायन केलें तो आपणाच्या जिवितांत तेंच करता. कितें? विधेयपण. वडिलांक मान दिलो, बापाक विधेय जालो आनी बापाची खुशी करच्याक ताचें काळीज कूड हांवून येतालें आनी आपले आमचे पासत बापाची खुशी करच्या पासत आपणाचो जीव दिता. आज तुमी सांगूंक पुरो म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो सांगूंक सुलाभ करूंक कश्ट. जायते बुटी तुमची पिरंगोणी या म्हजी पिरंगोणी तितली जावन आसा. कितल्या वर्त्या ग्रेस्तकायेक देवान म्हाका आनी तुका आपयलां कळीत आसा की एका कुटुंबान जल्म दिला. आयची वाचपान तेंच म्हणटा देव आपणाची बसवणी पाळटा. जावं पुरायच्या पयल्या पुस्तकांत दुसऱ्या पुस्तक हेब्रेन बरयल्या आनी हेच्या वांजनांत देव सांगता हांव म्हजी बसवणी पाळटा. कित्याक आमी देवाच्या कुटुंबाची जावन आसा. देव आमचें रक्षण करता संरक्षण करता आमचें बरेंपण दाशयता. त्या पासून एक पटी देव जावं पुरो प्रावाद्या मुखान पत्रियार्का मुखान आमकां बरें जावचें दिवंक आशेता एका कुटुंबांत. कित्याक देव एका कुटुंबांत जियेता त्रिंदादीन जियेता. आनी जे कोण देवाच्या कुशेक खालती मान घालतात जबाबदारीन आपणाचें कुटुंब सांबाळटात आनी विधेयपणान जियेतात देव त्या कुटुंबाचे आशिर्वाद घालता आनी तें कुटुंब देवाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियेता आनी हेरांक आनी त्या कुटुंबांतल्या संद्यांच्या साल्वासावाकारान जाता. म्हज्या मोगाळ भाव भयण आज परत आमकां इगज माता आपयता. आमी भायर पळोवन हेरांनी सांगचे विशयांत म्हाका कुटुंब नाका तें नाका नकारात्मक रितीन कुटुंबा विशीं चिंतच्या बदलाक देवान म्हाका वर्तें देणें दिलां. सकारात्मक चिंता घेवन हें कुटुंब वाडोवंक आमी प्रयत्न करया. कुटुंब कदाळा वाडटा खंय जबाबदारी आसा थंय कुटुंब वाडटा. खंय समजोवची मनशां आसा थंय कुटुंब वाडटा. कुटुंब अशें खावच्या जेवच्यान गम्मत करच्यान न्हय जबाबदारी पाळच्यांत एकामेकाक वखसूंच्यांत विधेयपणान जिवोवच्यांत प्रामाणीकपणान जिवोवच्यांत आनी सदांच आपणाक रचल्या देवाचेर आपणाचें दिश्ट कसून जिवोवच्यांत. भुरग्यांक कितें सत कितें पाड कितें बरें कितें वायट म्हणलें शिकोवच्यांत. भुरग्यांक बऱ्या रितीन क्रिस्ती मावल्यांत वागोवच्यांत. दादल्यान आपल्याची जबाबदारी पाळच्यांत बायलेन आपल्याची जबाबदारी पाळच्यांत भुरग्यांनी आपल्याची जबाबदारी पाळच्यांत. हें कुटुंब संतोसता. त्या पासत असल्या जिविताक आमकां आपयलां. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां परतें भाग दिल्लें ग्रेस्तकाय दिल्लें कुटुंब सांबाळूंक प्रयत्न करया. आनी तिस्स करपाक आज देव आमकां बागेन कुटुंब आमकां दिता आनी प्रत्येक रितीन आमचें कुटुंब सांबाळूंक आनी एक दीस आमच्या कुटुंबाक देवा मुखार उबें रावंक आमी प्रयत्न करया. आमी देवाक दुसोवची गरज ना. आमी जायते पटी देवाक दुसोत आमकां तें मेळना हें मेळना तशें अशें जायना. कित्याक आमचें कुटुंब प्रामाणीकपणान नितीवंतपणान देवा मुखार उबें रावंक शकते नात. जेन्ना आमची कुटुंब आमी देवा मुखार प्रामाणीकपणान नितीवंतपणान आमी उबें रावंक
आमी शिकयता तर आमचे मागणे देव आयकता आनी देव कितें बसयता तें आमच्या कुटुंबांत संपूर्ण करता. त्या पासून आमच्या कुटुंबाक देवा मुखार उबें रावंक जाय तर सर्वेस्पदेव किर्तनकारा मुखार म्हणटा कोण नितळ काळजाचो निर्मळ मन आसूं मात देवा मुखार उबें रावंक शकता. कोण देवाची खुशी करता देवा मुखार उबें रावता. तकाच आमच्या कुटुंबान देवाची खुशी करूंक एकामेकांक समजूंक सांबाळूंक वागोवंक आमचे हरएक प्रयत्न करया. कुटुंब म्हणलें वर्तें देणे आमी सांबाळया. जबाबदारेची मनशां जावया. एकामेकांक समजून घेवया. इस कृपा आयच्या पवित्र दिसा आमी मागया. आमेन.